कांय दिसांनी जेन्ना आमची टीम वी वर डुईंग चॅक्स ऑन कॅज्युलट्स काजवाचे जेन्ना चॅक जाताले तेन्ना आमी ऑब्जर्व केल्ले की मॉर्निंग टायमार अशे स्ट्रिटाचेर रस्त्याचेर गाडे घालता वो स्टॉल्स घालता फॉर सेलिंग ऑफ ब्रेकफास्ट उडपी स्टायल ब्रेकफास्ट आनी हे ब्रेकफास्ट चडशे जे ट्युरिस्ट आसा ते घेताले. सो आयज अर्ली मॉर्निंग आमची टीम आयली ह्याच इंटेन्शनान की हे जे ब्रेकफास्ट दिता 6 o'clock सान आमचे चॅक चालू जाले आनी अशें दिसून गेल्लें की जी शॉपां दिसाच्या टायमार बिरयाणी विकता किंवा शर्मा विकता तीच शॉपां त्या ओनरांनी हांकां त्या सर्टन फिक्स टायमार लेट आउट केल्ली आसा आनी हे लोक कांय आपल्या घरान खंय अननोन जाग्याचेर हे ब्रेकफास्टाचे जे इडली जावं वडा जावं हे तयार करून हाडटा आनी लोकांक विकता अनहायजिनीक हितून एनवायरमेंटान. सो ताजेर आमी आयज एक्शन घेतल्या आनी अरावंड एक 15 to 20 आउटलेट्स अशे जे रोड सायड आसले तांकां सगळ्यांक काडल्या आनी एक वॉर्निंग दिल्या बंद करपाक. पयलेच फावटी हो जो आमी आसा तो ह्या एंगलान काम केला पयलेच फावटी आमी तांकां वॉर्निंग दिल्या आनी बंद करून सांगला. अशें आमचे चॅक्स आतां चालू करतले मॉर्निंग आनी परते तरते दिसले जाल्यार तांचेर जी आमची फायन आसा आनी केसीस बूक जावन तशेंच आमी फुडलो जो लिगल आसा प्रोसेस चालू करतलो. सो आयज एक ड्रायव्ह करून अवेरनस केल्ले आसा तांकां काडपाक लायलो. सो हो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव जे अनहायजिनीक हे ब्रेकफास्ट करतात. सो खंयसून खंय मेरेन आसतले रस्ते हे फूल बीच बेल्ट कलंगूट धर बागा धर खंयच्याय बीच बेल्ट एरियान वच हे आसतात आनी एके बीच बेल्ट एरियान 20 लोक तरी आसता. सो आमी लोकल बॉडीकूय अपील करूंक सोदता की तांणी आहा ते आमकां ह्या आमच्या जे हितून सपोर्ट करचे आनी मॉर्निंग जे हे एलेज्ड इलिगल वेंडर्स आसा तांकां काडचे म्हणून. कित्याक आमचो मेन ऑब्जेक्टीव की अशे जर वेंडर अननोन जाग्याचेर तर करून हाडले आनी अशे ब्रेकफास्ट तर विकले आनी कितें तितून हाय रिस्क फूड आसता चटणी आसता किंवा कितें थोडे ज्यूस कितें दिता हे तर सारकें ना जाल्यार हातून फूड पॉयजनिंग जावंक शकता. सो ह्या ऑब्जेक्टिवान आमी हो ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा आनी आमचो अपील आसा लोकल बॉडीनी आमकां हितून सपोर्ट करचो आनी तांकां तांच्या रिस्पेक्टीव एरियान तांणी चॅक करून तांकां काडचें म्हणून. येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.